모든 지숙 다달 몸무골 굴린 pastaku aplenci fitu kabetu dushe kutum ektai zata bavat viswas mogutarta dushe kutum ektai zata bavat viswas mogutarta. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे असू. तुमची सोवे असू. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या वेळार ही वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोवाजी परब म्हणून ही परब देवाच्या मोगाची परब. देव मनशाचो मोग करता. गॉड स्टील लव द वर्ल्ड. डजंट मॅटर हाव सिनफूल, हाव विकेड वी आर, स्टील गॉड लव्स अस. आमी पातकी आसतना देखून आमचो देव आमचो मोग करता आनी हे मोगाची परब आमी मनयता आसतना ताचो मोग ओळखून घेवूं, ताच्या मोगान वाडूं आनी ताच्या मोगाचे गवाय जावं कितें भाशेन आमकां आनी सगळ्या मनीसकुळाक आशिर्वाद मागुया. ह्या वेळार केरी भाशेन पवित्र सभा ह्या देवाच्या मोगाची परब मनयता आसतना राग, द्वेश, वडपण, गर्व, देंवचाचे आनी खोटेपणाचे झूज व्हरूंक आमकां हे काळजांतल्यान वावलें तें रगत आनी उदक नितळ आनी निर्मळ करूं म्हूण सगळ्या कुटुंबां खातीर, सगळ्या पिडेवंतां खातीर, सगळ्या राष्ट्रां खातीर हें देणें फावो कर म्हूण मागुया. आनी जायती फावटी आमच्या जिवितान मोगान जिवंक जे सुवातेर रागाची, द्वेशाची, वडपणाची, गर्वाच्या वाटांनी आमी चल्ल्या. ह्या वेळार काळजांतां दूख धरून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे मागुया. हांव बातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सुद्दां सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiakakut Krista kakut Krista kakut Somiakakut Somiakakut Moimadeva Usurgiani Shanti Tachaista Sonsari Sorvespora Deva Surgicharaya Surpudvidar Deva Deva Baba Ami
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उस्त्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाबा आयच्या दोबाजीक परबे दिसता तुझ्या प्रितीभवन पुताची काळीज आम्ही आनंदान वर्णिता आणि ताच्या उपरमीत मोगाचे देण्याचो दिनवाची काजान उरगास करता हे सदां व्हांवती झुरीतले देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापली कुरपेची सुबा देणी घेवंक दादोशी आमकां जावंक फावो कर म्हणून मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुताची दुक्रिस्ता उर्वी तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चोची येताने राजवूर चुलयता ससनाच्या ससना आमेन. ओजियेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सोर्वेस्पोर अशें सांगता इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो हांवेंच एफार्म्यांक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं तरी हांव तांचो परामोस कोत्ता म्हूण तांणी ओळखूंक ना काकलुटीच्या दोऱ्यांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें म्हजें कालीच म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना एफार्म्यांचें हांव आनीक निसंटोन कोचो ना कित्याक हांव मनीस न्हय हांव देव तुमचे मोदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटोन करूंक म्हाका खोशी ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब सोडवणाराच्या जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या सगलीं म्हणया सोडवणाराच्या जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या खरेंच देव म्हजो तारक हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना कित्याक सोर्वेस्पोर म्हजें बळ
ताचें किर्तन गितां तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब सोडवणाराच्या जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वा. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगल्या कडेन पोरगोट करात. जबाब सोडवणाराच्या जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विस्मिता. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनाक रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. जबाब सोडवणाराच्या जोरींतले संतोसान आमी उदक काडटल्या. बागीवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगळ्या वन ल्हान तो हांव. तोरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत पोरगोटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेमाजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. चोर रोचणारा देवान हो गूट काळांच्या औरंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सोर्गीच्या पोरदानाक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सवें देवान सासणाक तावन येवजिलोली मांडावळ. ताचें सवें ताचेर बावात दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्याच खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यान रिक्तोल्या बोळान गोठायेन वाडत वेची. आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी बावार्ता वरवीं तिकाण करचें. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात. आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण बोरतेन भितर सरतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोवे आसू. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसलो.
आनी खेरीत बाबाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवार दिसा कुडी कुर्सार व्हरूना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजूचे बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशे दुसऱ्याचेय ताणें पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताची पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेतलो आनी ताची कूस विडली आनी रोखडेंच उदक आनी रगत व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे खातीर ही गवायकी दिल्या. ताची गवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण हाड मोडचे नात. ह्यो तर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलोल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयज देवाच्या मोगाची परब. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द फीस्ट ऑफ गॉड्स लव. देवाच्या मोगाची परब मनोवपाक घोडी आमी हांगासर एकठांय जाल्या. तुमी तुमची समुदायीन घोडी ह्या वेळार तुमी हॉस्पिटलान आसत, घोडी तुमी तुमचे फामिली सांगाताक ह्या परबेल वांटो घेवंक एकठांय जाल्ले आसत. भावना आनी भयणो, देवाच्या मोगाची परब मनयता आसतना म्हाका उडगास येता एका आवयचो मोग, इज अ मदर्स लव. एक वस्तुरी आसली आनी हे वस्तुरीक एक ल्हान भुरगो आसलो. बापूय ह्या भुरग्याक नासलो. ही वस्तुरी एक ल्हानशे झोपडीन रावताली, हट्स. आनी ल्हानशे झोपडीन आपल्या भुरग्याक घेवन ती गरीब वस्तुरी रावताली. एका दिसाक सदांचे भाशेन ही वस्तुरी भायर सरली कोणागेर तरी वावराक वचूंक म्हूण. येता म्हणल्यार घर सगळें लासून गेलें. ही झोपडेक उजो पेटलो आनीक ही झोपडेक उजो पेटलो. उज्याक पळयता आसतना ती आपल्या पुताक सोदूंक लागली. ती जाणा आपलो पूत झोपडेन न्हिदोन आसलो म्हूण. आनी कोणें सांगलें पूत भायर ना म्हणटकूच पूत ह्या उज्यान आसा. ह्या पुताचें चिंतलें तेन्ना ही वस्तुरीक येदो व्हडलो हेमकोण असो उजो, बकबकीत उजो, हो उजो दिश्टी पडलो ना. पूण फक्त पूत दिश्टी पडलो. पूत ह्या उज्यान रडटा तो. देखून ह्या उज्याची पर्वा करिनासतना ती वस्तुरी भितर सरूंक लागली. जायते जाणांनी तिका आडयली, आगो तूं भितर वचून तुंय मोत्तेलें. पूण तिका आपल्या जिवाची पर्वा जाली ना. आनी अशी ही वस्तुरी ह्या उज्यान गेली आनी कशी भाशेन तिणें आपल्या बाळकाक साळवार केलो. कांय वर्सां बोणाल्लीं. अशे वेळार एक पूत आवयक म्हणटा, तुका पळोवंक म्हाका वीट येता. तुका आवयचें रूप ना. यू डजंट हॅव द फेस ऑफ मदर. कोण कोण विचारता, रियली शी इज युअर मदर? शी इज लूक लायक अ मॉन्स्ट्रन्स. देवान सारको असो दिसता. असली वस्तुरी आमी आमच्या जिवितान केन्नाच पळोवंक ना. म्हणटकूच हो पूत केन्नाच हे वस्तुरीक आवय कशी पळयना जालो. ही आवयक पळयता आसतना हे भुरग्याक भिरांत दिसताली, हिची भाशेन हांव जायना जाल्यार पुरो.
She cannot be my mother, because I am so beautiful. I am so beautiful and wonderful man. But this woman, oh God, कसली देवा तुवें वस्तरी रचल्यो कित्याक म्हूण हे वस्तरी म्हाका आय एम रियली डावटफूल रियल आय बॉर्न फ्रॉम दिस वुमन. इस्कॉलान हो भुरगो आपली आवय व्हरोना जालो कित्याक सगळीं भुरगीं पळयतलीं आनीक आनीक एका चाळवयतलीं. पावणू केन्नाच हो भुरगो केन्ना जेवता आसतना चिंतालो हे वस्तरेन रांदलोले हांव जिवीत जाल्यार तिजे भाशेन म्हाका रूप येना मू. आवय लागीं केन्नाच शी नेवा से मामा हें उतर तिका म्हणटा आसतना तिचे भाशेन हांव जायना मू. केन्नाच ही आवय आपल्या पुताक विंगून रावताली खूब मोग करी ह्या पुताचो. पूण पूत पयस पयस वचूंक लागलो पयस पयस वचूंक लागलो आनी सोर शेवटी असलो एक दीस उदेलो ही वस्तुरी मेली. आनी मत्ता आसतना हे वस्तुरीन एक नोट बरोवन दवरलो एक कांय वडी बरोवन दवरली. माय डियर सन आय लव यू. You are again and again asking me, what kind of face you have? कसलें तुका हें रूपणें आसा. आनी असो वेळार हे वस्तुरीन बरयलें प्लीज टेक केअर ऑफ माय फेस. तुजे लागीं जें रूपणें आसा हें तोंड आसा तें म्हजें. त्या तोंडाचो मातसो सांबाळ कर कित्याक ही तुका ब्युटी दिवंक तूं लासून गोबर जावन मोत्ता आसलो. तुका जिवीत दिवंक हांवें म्हजें तोंड न्हय म्हजें आख्खें जिवीत संकश्टान घातलें. म्हणटकूच म्हज्या तोंडाचो मातशें साबार कर. आवय जावंक ब्युटिफूल फेस डजंट मॅटर. कितलें सोबीत तुजें रूप हें गरजेचें न्हय पूण एक बरी आवय जावंक काळजाची गरज आनी काळीज पूर्णपणे हे वस्तुरीन आपल्या पुता खातीर दिलें. भावन भयणो आयज आमी मनयता ती परब देवाच्या काळजाची परब म्हणल्यार देवाच्या मोगाची परब. इज अ फिस्ट ऑफ गॉड्स लव. पयल्या वाचपान पळोवया. पयल्या वाचपान इस्रायल परजा खोटी परसा हे पोरजीचो देवान मोग करूंक फावो न्हय आसलो. कित्याक ही पोरसां वांकडी तिकडी शेमलेस पीपल तांकां लॉ दिसनासली. तरी आसतना देव इस्रायल पोरजीचो मोग करता आनी देवाचें उतर सांगता ते भाशेन होसेस प्रवक्ता तांकां सांगता कित्याक देव ह्या मनशाचो मोग करता. कित्याक तो मनीस न्हय पूण देव देखून हे खोटे पोरजीचो मोग करता. आनी देवाचें उतर सांगता तें म्हणल्यार हांव पवित्र हांव तो देव आय एम अ गॉड. हांव तो देव देखून तुमचो मोग करता. पावणो आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता बागून पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता क्रिस्ताचो मोग सगळे जाणवायची देवो. हो मोग बागीन पावलून अणभवलो. बागीन पावलून देवाचो मोग अणभवलो आनी हो मोग दाखोवंक बाबणो आयज शुभोदमान सांगता ते भाशेन आसपास विणलोल्याक ताणें पळयलो. ताची काळीज फाफसलें आनी ह्या काळजांतल्यान मोग मनशा कुळाक व्हांवलो. सायन ऑफ ब्लड एंड वॉटर. हें उदक आनी पवित्र रगत मनशा कुळाचो मोग कुणाक दिसती पडलें. भावनो भयणो हे तिनूय वाचपा मनांत धरून आमच्यांनी कितें करूं येता. पयली वस देवाचो मोग ओळखून घे. आय एम गूड फॉर नथींग बट स्टील God loves me.
हे पुतान आवयचो मोग अनुभवूंक ना. आवयन इतलो मोग केलो ह्या भुरग्याचो, पूण आवयचो मोग ताणें अनुभवूंक ना. देखून आवयचें तोंडूच पळोवंक उरलो तो, जे तोंडाक ब्युटी सुरपाय नासलें तोंड पडूंक उरलो. हे पुतान तर आवयचो मोग पळयल्लो तर तो आवयची काळीज ओळखूंक पावता आसलो. कितले सॅक्रिफायस हे वस्तुरेन म्हजे खातीर केले हें ओळखूंक पावता आसलो. देखून बाबा म्हज्या, भयणी म्हजी, देवाचो मोग ओळखून घे. The God's love will change you. Even if a sinner, doesn't matter, one day will be saved. तूं कितलो पातकी, तूं कितलो घातकी, तूं कितलो अस्कोत, एक्सपिरियन्स ऑफ God's love. देवाचो मोग ओळखून घे. मोग आमकां बदलतलो. दुसरें देवाचो मोग अनुभवूंक, मोग ओळखूंक बाबडो बायबल रीड कर. अजून लेगून देवाचो मोग, देव कोण हें नखो, प्लीज ओपन द बायबल. देव म्हणल्यार कोण हें तूं जाणा जावंक सोदताय, बायबल उक्तें कर आनी वाचूंक लाग. बायबल हो पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची चीट खोट्या मनशांक ताच्या मोगान वाडूंक. देवाच्या मोगाची चीट ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक मोगान वाडूंक. भावणो देवाचें उतर सांगता. जोहान बरयली पयली चीट, 1 John chapter 4 verse 8 and 16. God is love. देव म्हणल्यार मोग. आनी जी कोण मोगान जियेतात ती देवान जियेतात. जी कोण एकामेकाचो मोग करतात ती दिसना त्या देवाचो मोग करतात. बाबणो देवाची उतर वाच, देवाची उतर वाच आनी तें तुका मोगाची वाट दाखयतलें. देवाचो मोग अनुभवूंक पावतले. दुसरे मोग भावणो संवसार मोग करता तसो न्हय. संवसार ओके म्हणुया गो आनी बायल, ओ बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड. लेट अस सी वॉट कायंड ऑफ लव इट इज. इफ A loves B, then sometime B loves A. If A hates B, definitely B will hate A. तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हांव तुजो मोग करतलो. तूं म्हजो मोग करिनाय हांव तुजें फोट मारतलो. हो मनशाचो मोग. तूं म्हाका दी आनी हांव तुका दिता. सेल्फीश लव. सेल्फीश. तूं तर म्हाका दिनाय हांव तुका कितें दिवं. हो मनशांचो मोग. पूण देवाचो मोग असलो न्हय. तूं देवाच्या मोगाची कितले फावटी फोट मार, तूं देव ना म्हूण, तूं आसा म्हूण, स्टील गॉड्स लव्स यू. बट इफ यू वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स गॉड्स लव, कम क्लोजर टू गॉड एंड गॉड विल कम क्लोजर टू यू. जिम चॅप्टर 4 verse 8. देवाक लागीं सरात. देवाक लागीं सरात आनी देवूय तुमच्या सांगाताक आसा हें तुमी अनुभव पावतले. पावणो जाय ती कंप्लेन येतात. फादर म्हजो घरकार म्हजो मोग करिना. फादर म्हजो बॉयफ्रेंड म्हजो मोग करिना. फादर म्हजी गर्लफ्रेंड म्हजो मोग करिना. फादर म्हजी भुरगीं म्हजो मोग करिनात. आय फील टू कमीट सुसायड. आय फील लिवींग इन दीस अर्थ इज युजलेस. कित्याक खातीर जिवूं. पावणो एक दीस तुमचें कंप्युटर मातशें ऑन दवरात, कोणाचो ऑफ आहा जाल्यार, आनी कंप्युटरार मातशें घालून दवरात. कितें तें? बुक ऑफ Isaiah chapter 49 verse 16. Your mother may forget you, your friend may forget you, your parents may forget you, your sister and brother may forget you, but I will never forget you. तुझी भाव भयणी, आवय बापूय, इश्टा मित्रां, गो बायल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सगळीं तुका सोडीत, पूण हांव तुका केदीच विसरचो ना. I will never ever forget you. I have carved your name on my palm. कोणी जायत जाणांनी हांवें पळयल्या थोडे बॉयफ्रेंडाची नांवां बरयतात, थोडी गर्लफ्रेंडाची नांवां बरयतात आनी मागीर चेंज केल्या उपरांत न्हू ती नांवां काडटात. बरी गजाल ती. रोखडेच नांवां घालतात आनी रोखडेच काडटात. जशी हांगा घालता ते भाशेन घालतात आनी काडटात. ना, देवाची तशें न्हय. देवाची देव
आमचे एक एकट्याचे नाव आपल्या आपल्या तोंडाचेर कातून दवरलेलें आसा. बाबणो हो मोग ओळखून घे. आनीक हे मोगाक गवाय कितें? बी विटनेस ऑफ गॉड्स लव. गवाय दी. विल बी हॅपीएस्ट पर्सन. देव एका खोट्याचो मोग करता आनी हो खोटो मनीस देवाच्या मोगान रावून दुसऱ्याचो मोग करता. बाबणो जेजून तुजो आनी म्हजो मोग केला, देवान तुजो आनी म्हजो मोग केला, सो कोणेंच आमचो मोग करचो ना आनी कोणेंच करूंक ना. सांगात तुमचे खातीर कितलीं जाणां मेल्लीं आसात? चल तूं जिये, हांव मोत्ता तुजे खातीर. कितलीं जाणां मरोंक तयार आहा? जाय जाण सांगतात इफ यू आर नॉट, तूं म्हजे बरोबर रावनाय हांव जीव दितलीं. आय लायक डेटॉल पेट्रोल, आय लायक इट. पूण मेल्या उपरांत तूं मेलो समज तूं बॉयफ्रेंड एक चेडवाक लागून मेलो. मोगाची काणी सांगता तुमकां हांव. चेडवाक लागून मेलो. चेड्याच्या मोनाक येता आनी एकट्या बॉयफ्रेंडाक घेवन. चेड्याक लागून मेले. चेडो मोरनाक येता, चल या गो ते आमचे एकटे फ्रेंड मेला न्हू, चल आमी ताचे म्हण दिसता म्हणला. आयज मोग म्हणटा ताका उर्त उरलो ना. मोग उर्त उरलो ना. बाबड न्हू, कोणें जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. John chapter 15 verse 13. If anyone died for their friends, it's the greatest love. हो देव तुजे खातीर मेला, हो देव म्हजे खातीर मेला, देखून तूं आनी हांव जियेता. हे मोगान जिये आनी मोगाक कवाय दी. So in John chapter 15 verse 35, through love they may know you are my disciple. मोगा वरवीं तुमी म्हजे सीस म्हूण सगळ्या मनशाक कळून दी. हें करूं हें जेजूचें काळीज, नितळ निर्मळ काळीज आमकां उलो करता. हे पोरबीर वांटो घेता आसतना हें देणें रागांचे येतल्यांक, दुयेसांचे येतल्यांक आनी ह्या खोट्या मोगा फाटल्यान धांवतल्यांक देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान आमकां वाडय म्हूण मागुया. आनी वेळार देवा उतर आयकल्या उपरांत ते देवाचेर आमचो भावात आमचो विस्वास ते रावया. सतमानदान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकट्या सुद्दां आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरिताय सोलमलो, पोंस लेकात ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार चुडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पवित्र बाबाच्या उजव्यान बसलाय, जिवितांत जिव्या मेल्यांची मस्वी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासवेचें जिवीत. आमेन. देव मोग हे मोगान आमी जिवूंक आमी उसकूत मनशांक देवा तुजी कृपा दी म्हूण ही मागणी देवा मुखार दवरुया. जेजूचें काळीज मोगाची ऊब दिता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अणभवून तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्ती पोणार मारता उलो. जेजूचें काळीज सेवेचीं पावणां निर्माण करता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोजेच्या आनी श्रीश्रीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्ती पोणार मारता उलो. जेजूचें काळीज पेकवणेचो बोरवांसो जागयता. आमच्या पिडेस भाव भयणींनी आपले पिडे वेळार जेजू सवे आसरो आनी सांगात सोदूंक
तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपोणान मारता उलो. जेजूचें काळीज बोगसणें दिता. आमी सगळ्यांनी राग सोडून एकवट खुणावंक चुकलोल्यांक बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आमचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपोणान मारता उलो. थोडोच वेळ तुझे दोळे बंद कर. मगात तुमी घेतल्यात सुदात तुमकां मेळटले. दारार मारात दार उगडटले. दुनिया तुवें रुसुली सुगडी काळजां तुज्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान वाडय. कोवीड पिडेक लागून कोसळटली आसात. जाय ते दुसरे पिडेक लागून वळवळटले आसात. हे पोरजेची काकलूत कर. आनीक ह्या महामारीच्या काळांत तूं आमचो मोग करताय. स्टील यू लव अस. आमी पातकी यूज करता आसतनाय आमचो मोग करताय. हे मोगान आमची काळजां तीर कर. तुज्या कुटुंबा खातीर माग. तुज्या वाड्या खातीर माग. तुज्या समुदाया खातीर माग. कोणाक मागण्याची गरज आसा तांचे खातीर देवाक विनंती कर. बापाय, ही आमची मागणी आनी हो आमचो विलाप आनी रडणे तूं आयकून घे. आनी तुज्या भुरग्यांक सर्गीच्या दाराळ देणेन भर. तुजो चेतान राजवत चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. Unut Papa, vidicer poron adansada, tu sollst mogar bud, dobi joita, taka ek vota, I cruz matar. Mogar Baba, doyal nutrit, ibijoni, madun tuke. Mogar Baba, doyal nutrit, ibijoni, madun. म्हज्या भयणी बाबानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पूर मानून घेऊ. हो मोगाळ बापा, तुज्या प्रतिभोन पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पडून हे मागणे आनी बलिदान आमी आमचें तूं मानून घे. आमच्या वस्कोतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबें आसूं. तुमची सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सूर काड्यांनी सोटाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडले ताचे कोनवळांतले वामले आनी रौदो जिवितीतल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली सूर सोडवणेचे चोरिंद संत सांतान बागुंचाल आपल्या विद्रायल्ल्या काळसान सरवडणार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां देवता भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Dolbarazo survis por tu surgani sonsal bola tu shavui bovan usurgi tu kasuizui Solves poraci navi etata kasu Usturgi tu kasui tu kasui बापा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरण सुसूंकपेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसो समर्पणची तीस पोरींचे वण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ते आपल्या आशिसांक दिल्यात म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यानी सासणीक कोरोळेचें रोगत पातकांची बोगसणी मेळच्या तुमची बसत आनी समेस मनशे बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बाबार्ताचो गुट पोर गुटुया Sumia Jesu ami hondo kata ani gazitle bieta title spauti tu वैभवानी सूर आमी तुझे मरण पुरगोटा बापा चिदूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता
आनी जेजूची कुण रगत शिवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापान सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः शिवणपणाचो बरवसो दरमेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शेगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजुडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दुखाक कोश्टाक पिडेक आनी किरबशीने मिसान वांटो घेतल्यांक आशिर्वाद दी. आंकवार मारी देवाची मायज संगती भाग्यून झुजे तिची पोती बरोबर भाग्यून दोरमतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणे सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगता ह्या जेजूता पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. म्हज्या मोगाळ भावना भयणो जुवांची शुभवर्तमान सांगता जॉन चॅप्टर 3 verse 16 God loved the world so much he gave his only son. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. हे मोगाचे आमी गवाय. हे मोगान आमी जिवया. हे मोगान हे संवसारान आनी सासणीक जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां शिकय म्हूण जेजू शिकयलें मागणें व्हडल्यान आनी बाबातान उच्चार म्हणया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यान बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोंडारा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरयता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटूय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता आत्मेच्या दोरमतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हयपणचे बोल सुबेच्या दिसकाल आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो देवाचो सुपूर्ण मोग ह्या हुंड्याच्या रुपान आमच्या कासन येता. बाबातान ताका शिवतली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोरसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
सो मी म्हणटा कोणाक जर ताण लागल्या ताणें म्हजेशी येवची आनी म्हजेर विस्वास येवता ताणें पिवची तांचे भितरल्यो उदकाच्यो जोरी घुसघुशीत व्हांवतल्यो. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजूसोशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवय तो खरेंच येता म्हूण ओळखूंक मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. अशें मोगाळ भाव भयणीनो, निमणो आशिर्वाद दिवचे आदी देवाच्या मोगाची म्हणल्यार जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब खुशाल बरी पळोवप तुमकां आवडटा. जे काळजांनी दूख आसा, जे काळजांनी शांती समाधान ना, जांच्या जिवितान घरान सगळ्यो फुटी पडल्यो आसात, समुदायान फुटी पडलेल्यो आसात, थंयसर देवाचो मोग अदीक तीर जावचो आनी अशी एक खुशाल बरी परब तुमकां आमी आवडयता. सर्वेस्वर तुमची सगळें सुम तुमचे सवे आसूं. सर्वप्रदेव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, देवाच्या मोगान जिवूं, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड कर. जेजू मोगाच्या हात्यार आमची लासूदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान. जेजू मोगाच्या हात्यार आमची लासूदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान.